बाळ्ळी ते फातर्पे आणि कुंकळी ते आसोळण्याचो पुराय रस्तो भटक्या गोरवांनी भरिल्लो दिश्टी पडटा। खास करून रातच्या वेळार जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। थळाव्यांनी संबंधित यंत्रणेक साबार फावटी कागाळी करून लेगीत कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज गोवा 365 तुमका दोन कडेची गोरू दाखयता आणि गोरू म्हणल्यार रातीन रस्त्यार बसतात, रस्तो कसो एन्क्रोच करतात आणि कशे ठाण मांडून बसल्यात, हांकां हलोवपाक कोणाच्यान जावपा ना हे तुमकां आमी दाखयतात। आणि मुद्दाम करून रातची दाखयता आमी आणि रातचीच गोरवां। एक जो रोड आसा तो बाळ्ळी साकून हो फातर्पा वचपा रोडार कशी गोरवांनी ठाण मांडून आज फाटल्यान बसून आसा पळय, कितल्यो गाडी गेलो, कितलो व्हरनो मारलो, ही गोरू म्हणटी उरना। त्याच बरोबर जो कुंकळी साकून ओसोळणा रोड गेला, ह्याय रस्त्याचेर इतली गोरवां आसात की ती कितलीय व्हरनो मार ही उठनात। आता हांकां प्रश्न येता तो हांकां उतोवप कोणे आणि हांकां कुशीन काडप कोणे। हांगच्यान जे गाडीवाले गाडी चलयतात, प्रत्येकाली गाडी आसा, तुमकां जर तुमचे कडेन जागो आसा, सरकारा कडेन जागो आसा, हो जागो यूज करचो आणि ह्या गोरवांक थंय व्हरून घालचे ताके ही गोरवां सुरक्षीत उरतली आणि त्याच बरोबर लोक हांगा सुरक्षीत उरतले, लोकांक कांय जावपा ना म्हणत। कित्याक लोकांचे जीव जो आसा ह्या गोरवां खातीर गेले कडेन आसा तो तरी वाचतलो म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर।